Happy birthday to you. रामकृष्ण नायक हे व्यक्तिमत्व गोंयचे सामके नामनेचे. रामकृष्ण नायक हांणी मुंबय स्थित द गोवा हिंदू असोसिएशन ह्या नावान प्रतिश्ठा मेळवून दिली. ह्या संस्थे वतीन साबार मराठी नाटकां रंगभुंयचेर हाडपाचें श्रेय रामकृष्ण नायक हांकां वता. ह्या काळात एका परस एक बेस बरी नाटकां गोवा हिंदू असोसिएशनान मराठी रंगमाचेर हाडली. ते उपरांत रामकृष्ण नायक गोंयांत आयले. गोंयांत येतकच रामकृष्ण नायक हांणी गोवा हिंदू असोसिएशनाच्या स्नेह मंदिर ह्या प्रतिष्ठीत वृद्धाश्रमाची स्थापणूक केली. अशा तरेचो गोंयांतलो हो पयलोच वृद्धाश्रम. आज रामकृष्ण काका आमचे 95 वर्सां पूर्ण करून 96वांत पदार्पण करतात. त्या खातीर तांकां हांव सगळ्यान पयलीं खूब खूब शुभेच्छा मागतां आनी देवा कडेन मागतां की तांणी शतक पूर्ण करचें आपल्या आयुश्याचें. रामकृष्ण काकाक व्यक्ती म्हणपाक इतलें न्ही, ते खरें एक विभुती जावन आसा. तांचें हें कार्य हांगा स्पेशली हें तांणी जें स्नेह मंदीर हांगा उबारलें आनी इतलो लोकांचो जन विरोध म्हणटा तसो तेन्ना आशिल्लो, त्या काळान तांणी हें उबारलें आनी आतां तें इतल्या लोकांक हांगा उपयोगी पडटा. ताजो हांगा येवन पळयले शिवाय कोणाकूच ताजो अनुभव येवचो ना. हांव हांगा रिटायर जातकच आमचे डॉक्टर अजय वैद्याच्या विनंतीनुसार हांगा हांव विजीट करपाक लागलें. आठवड्याक एकदां हांव हांगा येतां आनी जेन्ना जेन्ना हांव हांगा प्रत्येक पेशंटा म्हऱ्यान वतां तेन्ना तांचे जे म्हाका बरे आशिर्वाद जे मेळटात ते म्हाका दिसता हांव तांकां पळय कितें ट्रिटमेंट किंवा कितें दितां ताचे परस खूब चड मोलाचें आसा अशें म्हाका दिसून येता. आनी एक दीस सुद्दां आठवड्यांतल्यान येना जाल्यार म्हाका सामकें चुकिल्ल्या भशेन जाता. आनी कितें पर्सनल कारणाक लागून समज हांव उरलें येवपाचें जाल्यार हांव संडे तरी येवन वतां. पूण इतलें तांचे हांगा जे इनमेट्स आसात ते बरे सामके आनंदान आसात. आनी हाजें आनी एक कारण म्हणजे आमची सुमनताई जी हांगा वावुरता सगळे कार्यक्रम करपाक आनी तांकां नवे नवे कितें उद्योग अशे तांचे कडेन दिवपाक, ताका लागून ती एक घरान सामकी आपल्या राविल्ल्या भशेन हांगा सगळीं आसतात. सगळ्यान सामकें हें एक देवूळ मंदिरूच स्नेह मंदीर नांवा सारकेंच आसा हें देवूळ. आनी हाजें मूळ आमचें जें आसा बेज ती रामकृष्ण नायक काका हांचें हांव खूब खूब म्हणजे मना पसून तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां खूब खूब आयुश्य दिवं आनी निरोगी उरूं ते अशें म्हणून देवा कडेन मागतां. म्हजें नांव विश्राम जोड. हांव हांगा रावतां. हांव एक रहिवासी आसा आनी गेली 5 वर्सां हांगा रावतां. आनी रामकी भाव आमच्या बरोबर गेली 3 वर्सां आसा. कोवीड काळान ते हांगा आयले तेन्ना पासून हांगाच रमले ते. तांणी एवढी येदली व्हडली संस्था उबी केली ताची खरेंच तांकां श्रेय दिवपाचें. आनी ती व्यक्ती अशी न्ही, ती म्हणजे एक संस्थाच आसा अशें म्हाका दिसता. ताका हांव 96व्या वर्सा मुजमुजीत परबी दितां. देव बरें करूं. आज रामकृष्ण काकांचं 95वां वाढदिवस आणि खूप सगळ्या स्नेहमंदिर रहिवाशातर्फे मायेमोगाची हुनहुनीत परबी आणि त्यांच्याकडल्यान आम्ही सगळेजण आशीर्वाद सोडतात. एक निरपेक्ष अशा प्रकारचं कार्य करतो ज्याने म्हाका हांगा एक संद दिली. हांव सुमन सामंत स्नेहमंदिराची कार्यकर्ती. 20 वर्सां आज हांव त्यांच्या बरोबरून वावरता. येताना म्हाका फक्त एकच संदेश दिलो, सुमनताई सामाजिक कार्य आणि ह्या सामाजिक कार्यामध्ये बऱ्याच वेळेला अपेक्षा सोडून आणि निर्लज्ज होऊन काम करावं लागतं. पुढे चला. आणि तोच संदेश घेऊन जी त्यांची कार्यकर्त्याची जी टीम असा, जो गट असा त्याच्या भितर वावरताना म्हाका खूप खोशी जाता. आणि त्या ज्या आनंदान आनंद दिवपा खातीर म्हणून नाईक काकान हे स्नेह मंदिर वृद्धांच्या जिणे भितर आनंद दिवपा खातीर निर्माण केले. ते सगळे वृद्ध म्हाका आनंद दितात हांगा त्यांची सेवा करीत असताना. आणि खूप आनंदान हांव ती सेवा करपाची जे तांणी म्हाका प्रेरणा दिली
तो म्हजो प्रेरक, ताका निरामय आयुश्य मेळपाची ही आजच्या दिसा परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. इतलेंच हांव सांगता. आज रामकृष्ण काका म्हणजे रामकृष्ण नायक हांचो आज 95वा वाडदिवस. आज 95 वर्सां पूर्ण जाली. म्हजी आनी रामकृष्ण काकाची वळख नाटका खातीर जाली. दी गोवा हिंदू एसोसिएशन ह्या संस्थेन तोय कार्यकर्तो आनी हांव नाटकां पळोवंक वतालो तेन्नाच्यान जवळ जवळ 25-30 वर्सां पयलीं पासून तांची वळख जाली. आनी त्याच वेळार तांणी स्नेह मंदिरचें काम हातान घेवन स्नेह मंदिराची उबारणी सुरू केल्ली. म्हणटकीर तांचे बरोबर पयशे एकठांय करपाक ते भोंवताले. रामकृष्ण काका केन्नाच लग्जरी गाडी घेवन पयशे मागूंक केन्नाच केले ना. एक तर ते म्हज्या स्कुटरीचेर बसताले फाटल्यान आनी मुंबयच्यान सेकंड क्लासान येताले. मागीर आमी सगळ्यांनी आग्रह केलो म्हणून 3 टायर AC मॅक्झिमम ताजे पयशे तांणी केन्नाच संस्थे कडल्यान घेतले ना. पयशे संस्थे कडल्यान तांणी केन्नाच घेतले ना. म्हणून म्हज्यान इतलेंच जाता त्यामुळे हांव तितलोच पयसो खर्च करून येतलो. अशें म्हणून येतो वतो प्रवास हो म्हयन्यांतल्यान पयलीं 3 म्हयन्यांतल्यान एकदां, मागीर 2 म्हयन्यांतल्यान एकदां, मागीर म्हयन्यांतल्यान एकदां अशें करून जेन्ना तांकां 70 वर्सां जालीं तेन्ना आमी सांगलें की रामकृष्ण काका आतां पुरो प्रवास. आतां तुमी मुंबयचें सगळें तुमचो संवसार आसा तो बिटकी कवळा आनी गोंया मडगांवां घर आसा थंय येवन रावा. त्या घरान ते एकटेच रावताले पूण सगळें आपलें वेवस्थीत करताले आनी चडसो वेळ स्नेह मंदिराक दिताले. तांणी ज्या हेतून स्नेह मंदीर तेन्ना केल्लें तेन्ना तांकां खूब विरोध जालो. तेन्नाचे मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी तर जाहीर सांगलें की तुमी कुटुंबां मोडूंक भायर सरल्यात म्हणून. पूण कुसुमाग्रजान म्हणजे विवा शिरवडकरान तांकां सांगिल्लें की फक्त नटसम्राट नाटक केलें म्हणून जायना, ही फुडें गरज जातली आनी त्या गरजे खातीर तुमी आतां नाटकां बंद करा आनी काम करूंक सुरू करा म्हणून. थंयच्यान हें काम सुरू जालें. सो रामकृष्णकान सांगलें आपल्याक ताणें सांगलां त्यामुळे पळया कोणाचें खरें जाता तें, पूण आपूण हें काम करतलो अशें म्हणून स्नेह मंदीर उबें जालें. खूब लोकांचे हातभार लागले. अजूनय लोक हातभार लायतात. आज हांगा जवळ जवळ 80 वर्सां वयर आशिल्ले आनी जांकां जे परावलंबी जावंक पावल्यात की तांच्यांनी जायना वया खातीर सगळें करप, अशे जवळ जवळ आमचे कडेन 50-60 लोक हांगा आसात आनी सगळे मेळून 100 रहिवासी रावतात. 50 लोकांचो कर्मचारी वर्ग जाका आमी सेवक वर्ग म्हणटात तांची सेवा करपाक हांगा आसा. आनीक ही समस्या आनी चड कठीण जातली अशें दिसता. ताका लागून अशीं मंदिरां खूब उबीं जावंक जाय आनी रामकृष्ण काका सारक्यांनी जे कश्ट घेवन केला ते फुडल्या पिढयेन ही जबाबदारी खांद्यार घेवन हो प्रकल्प असोच निस्वार्थीपणान चालू दवरचो आनी तो चालू उरतलो अशें म्हाका दिसता. रामकृष्ण भाऊचो बापूय केशवानंद नायक हांणी 3 संस्था स्थापन केल्यो. एक समाज सेवा संघ म्हणजे महिलांनुतन आसती, दुसरी गोमंत विद्यानिकेतन आनी हांव सदांच म्हणटा तिसरी म्हणजे रामकृष्ण भाऊ. रामकृष्ण भाऊ एक संस्था आनी एक मनीस आपल्या जिणेंत कितें करपाक शकता हाजें एक उदाहरण. कितें केलां आनी केदो स्वार्थ त्याग तांणी केलो. तांणी मराठी रंगभुमीक पळय योगदान दिलां तें सुमारा भायर रायगड आनी एका परस एक बरी मत्स्यगंधा, लेकुरे उदंड जाली, अभिज्ञान शाकुंतल बऱ्याच. म्हाका ल्हानपणां ते आमचे सोयरे नातेवाईक म्हाका दिसतालें तांकां वेवसाय बी ना, CA बी न्ही, ते नाटकच करपी हो वेवसाय म्हूण ताका अशें दिसतालें. म्हाका दिसता गोंयान रामकृष्ण भाऊचो जाय तसो भोवमान केलो ना. गोमंत विभुशण मेळपा सारको मनीस केलें ना. अजून करपा जाता. पद्मश्री तर मेळपा जाताली. महाराष्ट्रांनी म्हाका दिसता कितें पणशीकर कितें प्रायज दिलें त्या आनी एकच म्हाका रामकृष्ण भाऊक हांव सदांच तांचे कडेन म्हणटा की तूं स्वता कर्तृत्ववान मनीस, स्वयंभू मनीस. तुवें फक्त कुसुमाग्रज आनी कोण वो कुसुमाग्रजाक कितें बांगडुल्यो धाड आनी कोण माडखोलकारा मंडोळेकर हातूंत तुजें हें गेलें. तूं स्वताक ल्हान करता. ही आमची गोंयकाराची एक हें. महाराष्ट्रीयन म्हणल्यार व्हडलें गोंयकार राजू मराठी बरयता कोणाक काय दिसना. दत्ता नायक कोण हें करना. हांव केन्नाय म्हणटा आमी नांवां जर हांव जर दत्ता नायक काडून जर वसंत आसरेकार बी अशें कितें जर काय मराठी तुमी विद्यानिकेतनाचे बी म्हणटून हो एक कॉम्प्लेक्स म्हाका सदांच ताका तोंडार सांगतालो रामकृष्ण भाऊ तुजो हो एक तरेचो कित्याक तुका महाराष्ट्रान व्हड करपाक तूं कुसुमाग्रज आसत व्हडलो, तुयी तुजे तितलोच व्हडलो. हें एक. आनी दुसरो आनी एक म्हजो एक कित्याक गुणच न्ही कांय मतभेदय सांगपा जाय. मराठी विज्ञान हें काडली परिशद काडली पूण भविश्याचेर विश्वास. तो म्हणटा ना भविश्य कशें रामकृष्ण भाऊ अशें थोडे आतां कोण मनीस परफेक्ट आसपाक शकना. दुसरें ताजी एक मॅनेजमेंटाची स्टायल आसा ताजे बरोबर काम करप व्हेरी डिफिकल्ट.
अजया जमलं ते म्हाका जमना महेशा जमला व्हेरी डिफिकल्ट. तातूंत एक पर्टिक्युलर एक टॅम्पलेट आसा कशें तातूंतच बसपा जाय सामको परफेक्शनिस्ट म्हणटकीर सोशल वर्कर प्रोफेशनल सोशल वर्कर जाला. आनी तातूंत मातशें कितें जालां जसो उसाच्या माखनांत ऊस घालतकीर ताचो चोथो जाता तशी ताजी संवेदनशीलता बी मागीर बोथड जाल्या मनीस. म्हणटकीर हें कांय अशें जाता पूण आमकां कळना केदो व्हडलो मनीस आनी गोंयांत ताजो भोवमान करपा जाय महाराष्ट्रान करपा जाय मागीर मरतकीर अग्रलेख आनी लेख बरोवन कांय उपयोग ना. पूण तो स्वता समाधानी आसा ताका कसलीच खेद खंत ना. म्हाका दिसता हेंच खरें सार्थक जिणेचें. आपल्याक समाधान जालें मागीर कितें लोकांनी तोखणाय केली पुरस्कार दिले हें दुसरें सेकंडरी. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ram Kaka. Happy birthday to you.